जावं बापानी जमल्या एका साळ्या तुका गिता गाता एकाच काळजांत तुजो मोग करता एकवटांची एकत्रेकता ओवीस कानाक आमकां नवो जीव दिवून तुजी भुरगीं करून आमकां पवित केल्याय पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कृपेन सासणीक जिवीत आमकां जोडून दिलाय. ह्या मिसाची ते सवा हे बरी आसात. ब्रदर प्रितीश क्रास्तांच्या बर्थडे संदर्भात गमनितात कुटुंबाची आयवी डिसोजच्या बर्थडे संदर्भी सिसिलिया डिसोजा तशेंच अर्गमिस्तात जेस्सी आनी रुडॉल्फ डिसिल्वा 30 आनी 1 बर्थडे संदर्भी अर्गमिस्तात लेनिन पेरिस प्रत्येक मिस्तात जीवन प्रकाश लीना डिसोजांच्या आत्म्याक मिस्तात डेरिक वॉयलेट सर्व गरजवंत आत्म्या खातीर मिस्तात यॉन फ्रँक नॉर्विन मेरन रेगो हांच्या आत्म्याक मिस्तात रेनिशा ग्लोरिया रेगो आनी स्टॅनी सिसिलिया आनी एस कॉर्डोजा जेनिफर ज्योती डिसूस हांच्या आत्म्याक मिस्तात अनुषा नोरान्ना आरन्ना हांच्या कुटुंबांत सरल्या सरात्म्या खातीर मिस्तात अँटनी डी अल्मेडा मेलरिक डिसोजा हांच्या आत्म्याक मिस्तात मेलरॉय डिसोजा सेलिन डिकोस्ता हांच्या आत्म्याक मिस्तात सुनील डिकोस्ता दुबय लुसी कुटिन्नो हांच्या आत्म्याक मिस्तात अम्ब्रोस दीपा कुटिन्नो सचिन जान कोहेल्लो हांच्या आत्म्याक मिस्तात सायमन आनी शांतल कोहेल्लो जेकब लुसी आनी जोसेफ क्रास्त हांच्या आत्म्याक मिस्तात कुटुंबांतली सर्व तशेंच क्रिस्टिन मातायस हांच्या आत्म्याक मिस्तात एम्मा आनी डॅरल फर्नांडीस. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सिम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोर पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्ताताय मोगाच्या भाव भयणीनो हर एकल्याक आपल्या करण्यांनी आनी चालींनी देवाची भुरगीं जावचे आपोवणे लाभला म्हणली आयची लितुर्जी आमकां शिकयता. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग हे दोन उपादेश पाळचे मुखांत्र प्रत्येक जावन दुस्मानाचो मोग करचे मुखांत्र आमी सलीसायेन देवाची भुरगीं जावंक पावतल्या. तर ह्या दिशेन हर प्रयत्न करूंक माया मोगाचे आनी बोगसाण्याचे जिवीत जिवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागून घेवया. हांव पत्की सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच अकवार मुरयेक सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची कागूत करूं आनी आमची सगळीं पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. ससनाच्या बापा आमची काळजां बदलून ती तुजेशी ओडून घे. मोगाच्या करण्यांनी आमची खरी भक्ती दाखोवंक आमकां आदार दी.
आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुझे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जी येता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. विधी नियम पुस्तकांतले वाचप. त्यावेळी मोशे लोकां लागीं उलोवन म्हणालो, आयच्या दिसा सर्वेस्पोर तुजो देव हे कायदे आनी नियम पाळूंक तुका फरमायता. सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान तुवें ते चत्रायेन पाळूंक जाय. तुवें आज सर्वेस्परा विशांत अशें परगट सांगलाय, तो तुजो देव जातलो आनी तूं ताच्या वाटांनी चलतलोय, ताचे आदेश, ताचे उपदेश आनी ताचे नियम पाळटलोय आनी ताचे उतर आयकतलोय. आनी सर्वेस्परान आज तुजे विशांत अशें परगट सांगलां, ताणें फरमायल्ले प्रमाणे तूं ताची खाशा परजा जातलोय आनी तुवें ताचे सर उपादेश पाळूंक जाय. तेन्ना तो तुका आपले रचल्या सर राष्ट्रां प्रास चड स्तुती, किर्ती आनी महिमा दिवन वयर उबारतलो आनी तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाक ताणें फरमायल्ल्या प्रमाणे एक पवित्र परजा जातलोय. देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार. सुमयाचे उपादेश पाळतात ती भागी. सुमयाचे उपादेश पाळतात ती भागी. खतावीण जिणयेन सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र पाळतात ती भागी. ताची नियमां विश्वासान पाळून सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती सुभागी. सुमयाचे उपादेश पाळतात ती भागी. तुजे कायदे आमी चत्रायेन पाळूंक जाय म्हूण तुवें ते परगट केल्याय. तुजे खुशेक पाळो दिवंक म्हजे पांय, म्हजी चाल सदांच थीर आसूं. सुमयाचे उपादेश पाळतात ती भागी. तुज्या नितिवंत नियमांची माहेत जोडटासतना खऱ्या काळजान तुका हांव दिनवासतलो. तुज्यो आज्ञा पाळूंक म्हजी खुशी म्हाका केदींच सांडिनाका. सुमयाचे उपादेश पाळतात ती भागी. पळया आयन वेळ हसतो, सडवणेचो दीस हसतो. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सौम्या. जेजू लोका जम्या लागीं म्हणालो, अशें सांगलें तुमी आयकलां, तुज्या प्यालाचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासून मागा. अशें तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. तो आपलो सूर्यो जशें बोऱ्यांचेर तशें कोट्यांचेरय उदसो करता आनी जशें भाग्यवंतांचेर तशें पातक्यांचेरय पावस वता. तुमचो मोग करतल्यांसून मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण चिंतात? तितलें सुंकागारी करतात न्ही? तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरां प्रास कितें वर्तें तुमी केल्लें बरें जालें? अनभवार्थी लेगून तितलें करतात न्ही? तर जसो तुमचो सर्गींचो बाप सर बरो, तशीं तुमी जायसय सर्व बरीं. देवाचें उतर हें वाकडी तुका ख्रिस्ता.
मोगाच्या भाव भयणीनो, chapter 5 verse 46, तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करशात जाल्यार तातूंत व्हडलें कितें? अन्नाडी तशेंच करतात. त्या काळार सुकां घरांक अन्नाडी म्हणटाले. आनी तुमकां गुड मॉर्निंग म्हूण विश करतल्यांक मात्र तुमी गुड मॉर्निंग म्हूण विश करतात. तातूंत कांय फायदो ना. कित्याक भावार्थ नातले, पूण व्हडले डिप्लोमॅटीक तशे विश करतात. क्विड प्रो क्वो, असली इश्टागत तुमकां सहज जाल्ली न्हय म्हणटा जेजू. क्विड प्रो क्वो ह्या इश्टागती प्रास ऊंच तुमी वचत जाय. हें कितें क्विड प्रो क्वो? आय स्क्रॅच युअर बॅक, यू स्क्रॅच माय बॅक म्हणटात इंग्लिशांत. हांव तुजी पाट करपितां देखून तूं म्हजी पाट करपी. म्हज्या घरांत एक कबड आसा, तातूंत गिफ्ट आसात. बर्थडे गिफ्ट सेक्शन आसा, मॅरेज गिफ्ट सेक्शन आसा, आनी अदली बदली जस्ट एन एक्सचेंज ताणें म्हाका हें गिफ्ट दिलां देखून हें गिफ्ट हांव ताका दितां. मोगाच्या भाव भयणीनो, पॉलिटिशियन्स, बँक मॅनेजर, कंपनी DM, म्हाका तूं हें कर आनी तुका हांव प्रमोशन दितां. म्हाका तूं तें कर आनी तुका हांव इन्क्रिमेंट दितां. दोग स्वार्थी तांच्या मोगांत, तांच्यो लायनी पॅरलल वतात, पूण एकामेका मेळटना त्यो पॅरलल लायनी क्रॉस जातात. आनी तेदना सुरू जाता बरी इश्टागत, पूण बिझनेस इश्टागत. तूं म्हजो मोग करताय देखून हांव तुजो मोग करतां. तूं म्हाका हें करताय देखून हांव तुका तें करतां. आमच्यो जायत्यो इश्टागती तशेंच आसात. मोगाच्या भाव भयणीनो, ही सगळीं दृश्टांत दावन आसात क्विड प्रो क्वो. मीरा रोड फिरगस पाद्री हांव जावन आसतना आमची कार्मेलितांची व्हडली फिरगस ती. 8,000 कुटुंबां तातूंत आसात. मुंबयांत सगळ्या फिरगेच्या पैकी आमची ही आतां कार्मेलितांची फिरगस अदीक व्हडली. थंयसर एकली आयली. फादर, येवच्या ब्रेस्तारा आमची सिल्वर जिबली. फादर, तुवेंच मिस करूंक जाय. अख्खे म्हळें. व्हडली मनशां, उदार काळजाची. त्या दीस मिस केलें. व्हडलो शर्मावन दिलो. एक्स्ट्रा कंतरां म्हळीं. मिसा उपरांत हांव गेलो तांकां विश करूंक. कांग्रॅच्युलेशन्स यू कपल. 25 वर्सां काजार जावन आनी तुमी वंडरफूल कपल. भुरग्यांक बाळांक बरें करून व्हड केलें आनी तुमी सोडून जाल्यारय मोगान आसात. थँक्यू फादर, ती म्हणाली. सो नायस मास. फादर, तुमचें कावर म्हज्या डॅडी लागीं दिलां. ओके, नो प्रॉब्लेम म्हळें खरतक हांसो दाखोवन. आनी सगळ्यांक विश केलें. आनी थंयसर तो आसलो तिजो डॅडी. कांग्रॅच्युलेशन्स हांवें म्हळें. वॉट कांग्रॅच्युलेशन्स? ताजें तोंड काळें आसलें. युवर डॉटर आनी सन इन लॉ तांची सिल्वर जिबली. वॉट सिल्वर जिबली? फादर, तुवें ती कॉपर जिबली केल्याय. अरे, वॉट हॅपन्ड? वॉट हॅपन्ड? पळय, म्हजी नात थंयसर रडता. ओ, आय एम सॉरी. वॉट सॉरी? फादर, फाटल्या
7 दिसांत हांवें तिका ट्रेनिंग दिले बावट्यांची प्रार्थना म्हणूंक बरें म्हणूंक ती शिकली आनी तुमी शेणमाव जातरेस थंयसर व्हडले व्हडले फ्रुट्सांचे बास्केट पळयले आनी शीदा मुखार आयल्यात आनी ती भेटवणी घेतली तुमी बावट्यांची प्रार्थना गुड्याक ओ आय फॉरगॉट हांव त्या चेडवा लागीं गेलो आय एम सॉरी म्हणालें इट्स ओके फादर म्हूण ते स्मायल करूंक लागले फाटीं येवन हाका सांगलें आय फॉरगॉट बाबा वॉट फॉरगेट इफ यू फॉरगेट फादर तुमी म्हाताऱ्या पाद्रींक थंयसर होम फॉर द एज्ड आसा थंय वसा हांगा रावचें न्हय म्हणालो आयडिया बरी आहा आय विल थिंक अबावट इट म्हळें कावर ताज्या बोल्सांत उतरां म्हज्या काळजांत स्टोरी डजंट एंड देर 2-3 दिसां उपरांत तो आयलो बिग आय एम सॉरी ए बिग बास्केट ऑफ फ्रुट्स अँड ए बिग कवर ऑल्सो मोगाच्या भाव भयणीनो तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत कसलो मोग तूं आनी हांव दिता काजारी जिवितांत आमच्या ह्या सेमिनारी जिवितांत इज इट क्विड प्रो क्वो तूं म्हाका स्मायल दिताय देखून हांव तुका स्मायल दितां तूं स्मायल दिनाय हांवूय स्मायल दिना मोगाच्या भाव भयणीनो आदीं आमी ल्हान आसतना पोपले मेवूस म्हणलें जेजून शीन उसारचें एक कंतार आसलें पर जे मुजे म्हणलें जेजूची इश्टागत जेजूचो मोग तो जेजू असो तुका आनी म्हाका उसारता पर जे मुजे अरण्यांत हांवें तुका तुज्या तोंडाक मांडना लायले आनी तूं म्हाका आतां कांसुलाक तापडां लायताय कितें केलें हांवें कितें करताय तूं परजे हांवें तुका एका सुत्रान तांबडो दर्यो उक्तो केलो आनी तुवें एकाच बालयेन म्हजें कडवळ उगडलें कितें केलें तुवें हांवें कितें केलें आमीन म्हज्या भयणी भावांनो हे आमचे मिसाचें बलिदान सर पदवेदरा मोगाळा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागया हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नेक्या मोगाळा बापा आमच्या
आयच्या दिसाची भक्ती तुका मानच्याक ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुज्या पुता जेजूक आमी एकवटून जियेव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पाव तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सदांच आमी तुका अर्गां दिवंक फावो हो कायदो आमच्याच फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां तुज्या भुरग्यांक हो काळ खरेजमाचो आमच्यो वंदवण्यो दामून तुजी भक्ती करूंक निर्मळ काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवंक सरणांत तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून आतां आंज बडव्या सांगाती संतां भक्तां बराबर तुजें किर्तन आमी गायता संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नामे येताचे उंचरगी तुका जय जय बापा तूं खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची त्याच परी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वरवतलें हे म्हज्या उडासाक करात भावार्थाचो घट परगटुया जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनर्जीवन पावन आमी परगटा तुझ्या येयाक आमी येता तुझ्या येयाक आमी येता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनेकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्त दया कर म्हूण आमी मागता
अंकवार मोरये देवाचे आनी आमचे मेळ संगती भगिवन जुजे तुजो पती भगिवन धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन 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 आमेन. आमच्या जिवितांत क्विद प्रो क्वो मात्र घेवन जियेल्यार आमकां शांती ना सवस्थकाय ना. जेजू भशेन मोग करूंक आमी प्रयत्न करया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताक आमी अत्रेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या पवित्र सभेच्या भवताचे दिश्ट घाल आनी आमकां शांती दी. एकवटांत माया मोगांत आमकां सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माया मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो आमचो जेजू मोग फाटी मेळनातल्यारी सदांच ताणें आमचो मोग केलो. ताच्या जेवणाक तो आपयता आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेवणाचे वेळी तुवें गुंडो मोडलोय तुज्या श्यामासान तो बदलोय. काळजींतलो दाकारोस रग जायसो केलोय उपरांतची सान पियेवंक दिलोय. ये जेजू मोगाळा जेजू दयाळा ये कुर्पे सागोरा
बोंता खडपातां तुवें उदक पियेवदिले मरणाचे ते काळ तुवें खावंक दिले हजार हजार लोकांक हुंड्या मासलेन वाडले येसो बिया आमच्या दर्या ये जेसू मोगाळा ये जेसू दयाळा ये कुर्बे सागोरा दर्या वागे बोंता प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, ह्या मिसार तुझें उतर आयकून सर्गींची शिकोवन आमकां मेळ्ळ्या. ती पाळून तुजी शांती आनी बुजवण हेरांक दिवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पा तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवाय आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. ओसोनिया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उपकार. कार्मेल सायबिनीचे नोवेन. ए भगवंती देवाची माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाकणटाव. आपणाक चरण दसी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवेज जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सारून कळतना आमची आवेज जावन दिली. कार्मेल गुडयार मठ वशेनी तुका तांची आवे आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांत वेळार तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बळे माये कतनातले आमकुवारी. कार्मेलितांच्या आदारा पावमकां दर्या सुकरा म्हूण पोरातले आनी तूं तांकां पावली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेन आनी तीरभर वोशान तुजे सरशी आमी येताव आनी आमचे सगळो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता. सर आमची ते सवा मोरये माये मुखांत्र देवाक आमी समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. आमच्या कुटुंबांत कश्ट काडच्या सर पिडेस्तां खातीर आमी मागया. संगाता मुनिया उगडास कर ए भोव दयाळ्या मुखार मोरये. तुज्या आसऱ्याक धांवलो, तुजो आदार मागलो, तुजी मस्त सोदलो. कोणपणी कुमक म्हळ्यानासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. ए पातेने देर खान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. या मुखवारीच्या मुखवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पतक्यांनी कंतीस तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपदाचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां ते म्हाका दी. आमेन. नमान बरी कृपेन भरले सोमे तुजे संगता आसरे आमी तातूंत सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मर्यादावश माया पापयां खातीर विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आमाबसत विनंती कर. नमान बरी कृपेन भरले सोमे तुजे संगता आसरे आमी तातूंत सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मर्यादावश माया पापयां खातीर विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आमाबसत विनंती कर. नमान बरी कृपेन भरले सोमे तुजे संगता आसरे आमी तातूंत सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मर्यादावश माया पापयां खातीर विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आमाबसत विनंती कर. अर्गां प्रार्थन. ए भगवंत मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवे तूं जावन आसता. तुवें आमच्या खातीर मागून धाडल्या सर उपकारांक अर्गां दिता. वडापातेने तुजे बेंदन घाल्ल्या सर्वा कश्टान वारांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सगळ्या जाणी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडी आमी तुजें तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावन सर्गेच्या सुखा पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या बाळकेच्या कृपे वरवीं. आमेन.
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. O carputra sove, am valveri आशीर्वादिवां का. भगिनी कर्ताच्या कृपेने वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.